दोन जुआंचे पयली चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरी आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. जोडटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सवें मोग संपूर्ण जालो, कारण ह्या संवसारान आमी ताचे सारकीं जाल्या. मग मोग आसा तो भिरांत ना, परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय खास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका बें दिसता ताचो मोग संपूर्ण जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, रासाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुवेंचे राजा आपलो राजदोन घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. आरबीचे आनी इथियोपियेचे राजा, सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्यांक गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ओन भावार्थ्यांक परगट केल्ल्या क्रिस्ता, तुका वैभव. संवसारान सत मानलोल्या क्रिस्ता, तुका महिमा. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. चडयलोले उंडे आनी मासल्यो खावन लोक दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक बेगीन होड्यार चडून आपणा आदीं बेतसायदीक वचूंक लायले आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी तिनसांज जातूच होडें दर्यांत मोदें पावलें आनी तो एकलोच दोडयेर आसलो आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांडूंक
कोश्टवताले म्हूण पळोवन रातीचे सुमार 4 पारार दोर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी ताचे फुडें वचूंक करी. पूण कोण दोर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किल्लोंच मारली, कित्याक सगळ्यांनी ताका देखलो आनी ताचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांचे होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर ओदीकूच थोटाकले, कित्याक जोड मोनाचे जावन उंड्याची शिकूण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. नियाळाक आदार. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत रेमंड दी पेनेफोर्थ हाची परब समर्पिता. 11व्या शेडक्यांत माजोराका जोवावाच्या राजा जेम्स हाचे खोट्या कर्तुबांचेर हे एक यादनीक कसो रेमंड निशेध मारता. पूण राजा आपलें जिवीत बदलूंक तयार नासलो. असल्या वेळार रेमंड तो जुवो सोडून दुसऱ्या गांवांत वचूंक येवजिता. तारवार पर्यान बसून वचना जावंक राजा सगळ्या कपितानाक खोर शिडकावणी दिता. तेन्ना देवाचेर सगळो भावाड दवरून रेमंड दोर्या सामकारा उबो रावता. आपलो जुबो उदकाचेर पाटलायता. हातांतली बोडी घेवन ती जुबेक बांदता. तिचे विरें करता, तिचेर खुर्साची कुरू करता आनी आपल्या जुब्याचेर चडटा. सुमार 6 वरां उदकाचेर प्रवास करून तो बार्सिलोना ह्या पयस गांवांत पावता. ही मिलाग आयकून राजा आपलें जिवीत नसोरता. जसो जेजू दोर्याचेर चल्लो, भाग्यवंत रेमंडूय दोर्याचेर प्रवास करता. जेन्ना आमी अखंड भावाटान आनी देवभिरांतीन वागता तेन्ना देवान रचलोलो संवसार लेगून आमकां देवाची येवजण फुडें व्हरपाक आदार करता. हेच तरेन आमी कसलेय अवघड वावराक वो परवासाक सुरवात दितना भावाटान मागणें करूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, कठीण आनी अवघड परिस्थिती वेळार देवाचेर भावाड दवरून मागणें जिवीत सारूंक वावुरया.